सोमारा राती फोंडेच्या पोरणे नुस्तें मार्केटाच्या छप्पराचो कांय भाग कोसळ्ळो। मंगळारा फोंडे पालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश नायक हांणी सुवातेर वचून पळोवणी केली। न्यू मार्केट बांदपाचें काम टेंडर जातकच रोखडेंच सुरू जावपाचें आसा। त्या खातीर काम चालू आसा म्हूण रितेश नायक हांणी म्हायती दिल्या। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। फिश असो जो हे जे आसा पळय ते डॅम्पनेस बी कांय नाशिल्लें ते भितर जेन्ना ते पोर्शन हे जालें पडलें ते प्लास्टर पडलो तो कितें जालें भितर जेन्ना पळयलें की ते सगळें कळमेलां जी स्टील जे कळमेलां म्हणून तो प्लास्टर सगळें पडलें आनी त्या कारणान आतां आमी थरयलां की तेंकां शिफ्ट करपाचें आनी ही 40 वर्सांची मोर दॅन 40 इयर्साची बिल्डींग आमी म्हणून तांकां आमी फिश जे आसा वेंडर्स ताका शिफ्ट करता आनी तो तितलो पोर्शन आमी दंपाराक चॅक करता थंय हें आसा रूल्स कितें आसा ते आनी त्या प्रमाणे आमी सेफ्टी तेजे रिपोर्ट मागतले एजन्सी कडल्यान आमी सेफ्टी ऑडिट मागतले दीस बिल्डींग आनी जेन्ना सेफ्टी रिपोर्ट येतलो त्या प्रमाणे मागीर आमी डिसिजन घेतलें कितें करपाचें तें आनी त्याच प्रकारे हांव हें सांगपाक सोदतां की आमी न्यू मार्केट बांदपाचें ऑलरेडी न्यू फीश मार्केट आनी वेजिटेबल फ्रूट मार्केट ताका देखूनच आमी ऑलरेडी सगळें ड्रॉईंग तशें जालां आतां केन्नाय तेजें विदीन 1 मंथ टेंडर जातलें म्हणून हें तेन्ना आमी हेजो रिपोर्ट घेवन हेजें कितें डॅमेज करपाचो काय कितें तें आमी डिसिजन मागीर घेतलें तेन्ना सेफ्टी रिपोर्ट जो येतलो पूण आमी न्यू मार्केट बांदता तेजें आतां ड्रॉइंग्स बी सगळें रेडी जालें आनी गेल्या वर्सा भितर आमी आनी शेड कित्याक बांदली की हांगा तें रिहेबिलिटेट करपाक किंवां जेन्ना तें मोडटलें म्हणून आमकां मातसो तें लेट जालें आनी त्या नंतर आमी हें ड्रॉइंग सगळें केलें रेडी आनी आतां ती टेंडर जाता सो हें न्यू फीश मार्केट येता हेजे आमी आतां टेस्ट रिपोर्ट येतलो टेस्टिंगाक धाडटले आमी बिल्डींग टेस्ट करपाक त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतलें